पायन आता नळे हाडलेले आसा। गाडी लवटली म्हणून पोतयेन घातले नळे। होय होय बजो बजी बोकान मिले कधी कधी बरो आसलो वाव टेस्टी। पायन आता नळे हाडलेले आसा आणि हे सगळे नळे आता म्हाका सकल व्हरपाक जाय। आता पयली पळयता सकल कोण कितें आसा तो आणि तेका सांगता मातशे यो आणि नळे सकल व्हर म्हणून। हाय गायज, वेलकम बॅक टू माय ब्लॉग। कशे आसात तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसात। सो आमच्या हांगासर एक प्रॉब्लेम जाल्लेले आसा। हे प्रॉब्लेम कितें खबर हा, काल राती हांगा नॉर्थ गोवान खूप पावस पडलेलो आसा आणि पावसाक लागून आमच्या घरान येल्ले आसा उदीक। सो हांव आता बेगी हांगा सकयल येयला। आता ते कोणाकूय सांगता सामके कर म्हणून आणि ते फटाफट सामके करता आणि मागीर पळोवया कितें करूंक जाय ते। हेका पळय, ह्यो जो कुत्रो हा खबर हा, हांव हांगासर जाले 3 वर्सां हांगा येता। ह्यो पयलो काय म्हाका सदांच भोगता। हेजी कितें प्रॉब्लेम ती म्हाका कांयच खबर ना। ह्यो गजनी जाला, गजनी मनीस रोकडो विचारता। आता हांव परत घरा गेले न्हू 5 मिनिटांन हांगा येत परत म्हाका भोगतलो। मैं तेरे घर पे खाना खाने को आई हूँ, क्या बनाया है खाने को? मेरे लिए? मेरे लिए? किसने बनाया? उसने कौन? बाय कौन? तेरी बहन ने? किससे? इसके पास फ्रिज नहीं है। ठंडा पानी है रे, फ्रिज ठीक हो गया फिर कूल होता है। मांगा मरे और क्या करूं। सो गाइस, हे पळय आमच्या हांगासर नळ्याचे काम चालू असा। हे पळोवं शकता तुम्ही। तुमच्या बी घराचे काम करूंक जाले प्लीज कॉन्टॅक्ट राकेश। नु रे राकेश, नु रे राकेश, तू फक्त नळ्यांचेच काम करता या पत्र्यांचे बी आणि प्लंबिंग बी सगळे करता खंय? पळय तुमका जाय तुम्ही एका व्हरो शकता नु रे। हय, आता आम्ही खंय वयता गो पूजा? नळे हाडपाक वयता। कित्याक सांग, आमकां नळे पडले कमी। सो आमकां ते 1 किलोमीटर घरा वचोंक जाय, मागीर नळे हातीन धरूंक जाय आणि 1 किलोमीटर परत चलत येवंक जाय। आणि आमच्या वांगडा ह्यो हा, हेजेर आम्ही सायकलीर घालून येतले आणि सायकलीचे टायर पळया दिखाव रे गगन। दोनों टायर है पंक्चर। गरजेक म्हातारी क्या कहता है गगन? पंक्चर कायच वारे ना सायकलीन। सो गाइस, हे पळयात तुम्ही, हेजेर नळ्या घालून हाडला हांवें आयज आणि गाडी पळय कसली धुल्या ती करकरीत सारखी। हे पळय तू नळ्या गाडी लवटली म्हणून पोतयेन घातले नळ्या। ऑलरेड नो आयडिया। सो गाइस, आता आम्ही वयता खंय वयता गो? रावणा गवीची गाडी आयज आम्ही परत फारयता न्हू दुसरी। आता अवी विचारतलो आम्ही खंय वयता काय म्हणून। हांवें अवी कितें सांगले ना, ते वयता मातशी चलत म्हणून। तो येवच्या पयली पळोवया आमी। येता गो फाटसो? ना ये गाडयेचे एक बेस्ट थिंग कितें जाणा, पासवर्ड घालून चलोवंक मेळटा। चावेची आनी गरज ना आणि म्हाका पासवर्ड खबर हा आनी हेणी चेंजूय करूंक ना। मज्जा। कित्याक इतलो कचरो करतात तेच कळना। ते तैशी किती घाणी मारता हांगा। तो गायज, आम्ही बरी पळोवन येयल्ली आसा आणि कित्याक येयल्ली जाणा आम्ही बटाट वडो खातले म्हणून। पळयता जाल्यार बटाट वड्याचे शॉपूच बंद आसा, दोनूय शॉपां बंद। आता आम्ही सध्या हांगासर रावल्या आणि पळयात काय बरो व्ह्यू आसा हांगासर। अजून तर आमकां त्यांचो फोन येवंक ना, पण तांकां कळ्ळें आसतलें न्हू आम्ही गाडी घेऊन गेल्या ती। काय कळोंक नासतलें अजून। काल काय करूंक ना, आयज मार पडटलो दिसता शुवर। आमकां मारपाक येता यो पळय, मारे ना हो मारपाकूच येयला आमकां शुवर।
ओढ 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 होय होय बजो बजी कान मिले कधी कधी कैसन मिले अभी अभी कर मरे बस इतना ही हो गया हे कंडिशन माझ्या गाडयेचे साइड लाईटीचे एका पोलिओ झाला आणि एकाय पोलिओ झाला एका डोस देऊन ना दोन्ही वाटेन किती म्हणतले चोडवा आता सगळं मोडून दोलला त्यांनी. सो फायनली आम्ही येयल्या ना आता चिकन व्हरपाक चिकन 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 टॅक टॅक चिकन करूया मुगाय. सो गाईज पळय चिकन फ्राय करता फ्राय मग चिकन फुल पावर फ्राय आणि आमच्या चिकनाची हालत केल्या आणि साक्षात पापा की परीने हालत करके रखी है ये देखो. आता रांदताले हालत जातलीच ना. सो गाईज तुम्ही पळयलेले आसा अंकिता किचनान वचोन चिकन फ्राय करता हांवें डिसायड केले की आता वयता आनी बरे चिकनाचो फ्रायड रायस करता म्हणून हांव करता. केने 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 कितें तकली दुखता हे दुखता ते दुखता हांव करता आतां वयता आनी चिकन फ्रायड रायस. म्हाका न्हू किचन मातशें नितळ जाय नाल्यार म्हाका रांदपाक वाज येता. आय लव्ह कुकिंग. आमच्या घरा कडेन म्हाज्या घरा किचन मातसो बरो नितळ आसता आनी हे हांगासर पापा की परी चामपाचें ना पळय तसले. सो तरी किचन साफ ना न्हू जाल्यार केन्नाच रांदपाक मजा येना. हे म्हाजे बाबा अशें म्हाका खबर ना दुसऱ्याचे कशें कितें पळय ते. सो आतां वयता हांव चिकन फ्रायड रायस करता बरो पावरफूल सारको. सो गायज हांव आतां चिकन फ्रायड रायस करपाक रेडी आसा. स्प्रिंग ऑनियन आनी कितें कितें आहा तें कट करता. बाकीचे सगळें हांवें कट करून दवरलेलें आसा ऑलरेडी आनी चिकन बिकन सगळें रेडी आसा. सो फटाफट हांव कट करता. पळय आमगेर कटींग बोर्ड बीन काय ना. आमचे पापा की परी तुका खबर आहा न्हू गाडयेचे सायड लायटी वांगडा झगडटा. आतां आयडना वांगडा सगळे घरांतले किचन सगळे वांगडा झगडटा ते सगळे वांगडा कराटे ब्लॅक बेल्ट करता ते. आतां पळोवया हे कशें कितें तें जितलें जाता तशें म्हाजे कडेन करता हांव. सो गाईज माझ्या फायनली कटिंग करून रेडी झालेले आसा. चल्लो हांव आतां किचनात फटाफट. टाडा आमची डिश रेडी. आता फटाफट खाता हांव आनी चिकनाचे पळय फ्राय केल्लेले आहा. आयचे तुका फ्रायड रायस कहो लायक जालो बीन बरो आसलो वाव टेस्टी. म्हणजे तुका आवडोंक ना बरो आसलो शुअर मग तू काय रांदून दिनाय न्हू तुझी तकली कान सगळें दुखता न्हू म्हणून. हांवें तुका सांगलेलें हांव करून दिता म्हणून. बरें तूं बरो काय बरो केला फ्रायड रायस. बकवास कित्याक म्हणटा आतां पळय आं तुमकां सांगता कितलो बरो आसलो तो फ्रायड रायस. भितर न्हू मीठ म्हणटा खबर आहा ते मातशे कमी आसले चड न्हू. आनी स्पायसीस म्हणटा ते न्हू मातशे कमी आसले. आनी रायस न्हू खूप आसलो आनी टेस्ट न्हू मीठ कमी आसले इतलेच काय ना. जाले पचकयले आनी स्पायसी मातशे कमी आसले आनी मातशे टेस्ट मातसो कमी आसलो. बाकी सगळे बरे आसले. अनंताचो बाळू तो अनंताचो बाळू तो हांव पळय हांव जेवण करता तेन्ना सगळ्यांच्या तोंडाक रुची येता. तोंडाक रुची येता म्हणजे अशी पिंपल तोंडाक रुची येता म्हणजे पिंपल. रुची आनी पिंपल दुसरे दुसरे. तोंडान रुची येता म्हण न्हू तोंडाक येता म्हटल्यार तुवें. रूच येता सगळ्यांक रूच. हांव जेन्ना रांदता कोणाक रूच येता सगळ्यांक. सो गाईज आम्ही फायनली खावन जेवन रेडी झालेले आसा आनी हे बेश्टेच भोपका मारतात फ्रायड रायस आमचो बरो जावना म्हणून. कितें ते कितें गळ्या कडेन मातशें कितें जाता जाय पचके रे. आनी मेन म्हणटा पळय आमी केन्ना अन्नाचो अपमान करिना जेवणाचो केन्ना अपमान करिना. एक थोड्यांगेर तें जेवण आसना घरा कडेन. सो कितें म्हणटा पळय ते केन्ना डिसरिस्पेक्ट करूं नाका अन्नाचो अपमान करूं नाका. जे आमकां जेवण आमी खातात जे आमकां मेळटा दुसऱ्यांच्या घरान ते आसना आनी तेंकां ते लोक तरसता खावपाक काश आमचे कडेन आसचें काय म्हणून. ह्या व्हिडिओ उपरांत न्हू तुमकां एक धाकटुली क्लिप हांव शेअर करता. ती क्लिप पळयात तुमी आनी मागीर म्हाका सांगात
कितें पळय तें हांवें तुमकां आतां स्टार्टींग सांगलेलें एक तुमकां एक व्हिडिओ शेअर करता म्हणून. आतां ह्या व्हिडिओचेर कॉमेंट करून सांगा ही व्हिडिओ कशी कितें आहा पळय ती. आनी हेज्या उपरांत तुमगेर जें कितें जेवण घरां कडेन जेवपाक आसतलें खबर आहा तेका डिसरिस्पेक्ट करूं नाका. सारकें. सो ही व्हिडिओ पयली आसतली तुमी धाकटी तुमकां घातलेली ती क्लिप. सांगपाचे फुडें सांगपाची गरज ना तुमकां. सो मेळटा तुमकां नवे व्हिडिओन. लायक करा, चॅनलाक सबस्क्राईब करा, कमेंट करून सांगा जे हांवें उलयलां आयज पळय ते रायट काय रॉंग पळय ते. टिल दॅन गुड नायट, टाटा.